नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परबावणकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. ताळगांव पंचायतीच्या 7 प्रभागां खातीर मतदानाक सुरवात. पंडलाच्या विशयावयल्यान सकाळ फुडें जालो बोवाळ. साखरे व्हाळ काणकोणा बंदुकीन फार भरतना जालो स्फोट. एकल्याक मरण. पुलीस आनी फॉरेन्सिक टीम घडणूक थळार दाखल. केरी फोंड्यात जाल्ल्या भिरांकूळ स्वयं अपघातात पुलीस कॉन्स्टेबलाक मरण. दुचाकीची लायटीच्या खांब्याक धडक बशिल्ल्यान अपघात. युकेत रावपी गोंयकारांचो इंडी आघाडेक तेंको. आरजीपी बीजेपीची बी टीम देखून गोंयकारांनी चिंतून मारचें मत. युकेत रावपी गोंयकारांचो गोंयकारांक उलो. गोंयाकडेन आपले वेगळे नाते. गोंयांत आपले भाग्य. दोनूय उमेदवारांक दियात वेचून. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे गोंयकारांक आवाहन. राज्य पावंड्यावयले पर्यावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरणाक केंद्राचो बावटो. ह्या प्राधिकरणाक लागून गोंयांत कायदेशीर रेंव काडपा विशीं प्रक्रियेत मेळटली गती. आनी आतां खबरो विस्तारांत. ताळगांव पंचायतीच्या 7 प्रभागां खातीर मतदानाक सुरवात जाल्या. प्रभाग क्रमांक 8चेर लोकांनी सकाळच्यानूच गर्दी केल्ली, पूण हेर बाकीचे कडेन मतदारांचो उणो प्रतिसाद आशिल्लो. जाल्यार कामराभाटांत कांय कारणांक लागून बोवाळ जालो. कामराभाटान पंडल घालपाच्या विशयावेल्यान सकाळ फुडेंच बोवाळ जालो. बुथासावन 200 मीटर पयस पंडल घालप आसता, पूण तांकां मात 100 मिटराच्या भितर पंडल घालपाक दिला आनी आमी विचारल्यार आमकां मात भायर पंडल घालपाक सांगतात. मामलेदाराक फोन केल्यार तोय कारवाईच्या मुडान दिसना म्हूण सेसील रॉड्रिगीजाचो आरोप. सर, तुमचे पॅनलाचे 4 जाण अनअपोज येयल्या. तुमकां कितें दिसता की ह्या इलेक्शनाक तुमी 100% क्लीन स्वीप 100%. पूण सर कांय अपोजिशनाचे अशें म्हणणें आसा की हांगासर बाकी कितें फाटसून घेता तांकां प्रेशर फाटसून घेता तांकां प्रेशरायज केल्ले गेलेले आसा. अरे तूं सांग पळय मामा, सपोज आय कॅन आय नॉट अप्रोच एनीवन. I can at least ask them, no, what is their reason for contesting. I can definitely ask. This is a democratic country. I can go and speak to anyone. And if they, after hearing me, if they are satisfied by my whatever response I have given them, so if they have withdrawn, it has nothing to do with me. I have not pressurized anyone. Tell one person to come and say that I have pressurized. Simple as it. And these people, Kandu and all is not a person who would be pressurized. That you tell me. At least you tell them. No. Sir, you is eating only. अरे तुम्ही घेऊन वयता घरान येवन न्हिदतात तुमच्या घरात. कित्याक आमचे इकराय तुज्या घरान न्हू रे. आयक तुका खबर आहा कोणाच्या घरान आसले. बट एनी हांव कितें म्हणटा तुका, आमचे इकरा कॅन्डिडेट फ्री आसले जाय तेन्ना यू कूड अप्रोच देम, टेल देम टू विथड्रॉ. यू कूड अप्रोच देम. तू भावतालो सर तुका येवचो पडलो कामराभाटान. यू कूड अप्रोच. तुका येवचो पडलो कामराभाटान स्पेशल. माय पॅनल स्पेशल म्हणजे कितें स्पेशल तुका I never visited here for campaigning. No, I know, sir. There's no agreement. Sir. Friend. But no this thing. Sir. तुमकां दाखोवपाक जाय इलेक्शन डेयाचेर अशे सिंबल अलाउड डिस्प्ले आसा. कॅन यू हॅव द सिंबल Agnello Dicuna on the table of election day? This is not permitted. आणि जेन्ना हांव टेबलाचेर येवन तेंचे पळोवपाक I started looking what they are doing. तेन्ना म्हाका खबर पडली की अशें करता. आनी हांव तांकां विचारला की तुमी अशें कित्याक करता. मागीर बेगीन पिजून दे स्टार्टेड कॅरिंग इट. सिंपल इशू पयली इशू कितें आसा ही कानोपी. हिंगा कानोपी जेन्ना 200 मिटर आसपास इट हॅज टू बी दॅट इज द रुल्स अँड रेग्युलेशन्स ऑफ इलेक्शन कमिशन. आमकां जेन्ना सांगलें 200 मिटराच्या भायर घालपाक जाय, दे कॅनॉट पुट हियर. सेकंडली जेन्ना सुशील मॅडम हांगा आयली तेन्ना तेणी कितें पळयलें की दे आर गिवींग दे आर स्लिप्स विथ द symbol and the name. This is not a fair election. नाही तुका ते आणि तो याला बसता. It should not happen this way. That is the whole aim. And when we objected to this, so they indulged in some arguments. केन्ना झाले सगळे केन्ना झाले? This is where around 9 o'clock
I was in the polling inside from 8 to 9. When I came out over here, I said, let me take a round and go to my canopy. Suddenly I realized canopy is being placed over here. आणि मागीर पळयलें जाल्यार when I went to that table, because I went and asked them, I said, तुम्ही 200चे मीटर आर कशें घातला तुमी तुमचे कॅनपी? अरे आमची कॅनपी भायर धरला, आमकां सांगला पासून तिका घालपाक, तुम्ही 7:30 हिंगा घालता कॅनपी, which is not right. First, that was wrong. Then I said, I will stay here because none of the flying squad numbers were being answered. The Mamladar also number was not going through. No one was answering our call. So I said, I will wait here and see till you remove. I will stand over here. And when I stood there, I started looking at their table, what they were writing. And this is not the first time they're fighting election. Now we saw Sadali. Ashe election day are allowed asa. युकेत रावपी गोंयकारांचो इंडी एलायन्साक तेको. दक्षिण गोंयचो उमेदवार विरियातो फर्नांडीस हो राष्ट्रप्रेमी, ताका आमी तेको दिता. आरजीपी बीजेपीची बी टीम हे आमकां कळून आयला, देखून गोंयकारांनी चिंतून मत मारचें असो उलो युकेत रावपी गोंयकारांनी मारला. We are standing here to support Captain Viriato and Indian Alliance in Goa. Firstly, Captain Viriato is a nationalist, and second, he is a congressman. We don't want chronic capitalists to rule Goa and use our resources for the benefit of few people. इंडिया एलायन्साचे सपोर्ट करपा बरें कारण हांव आरजी घाल्लोलो आनी आरजी नासतना हांवें जायती व्हिडिओ काडले आनी जेन्ना हांवें व्हिडिओ काडले न्ही हांवें सदांच मरे मनोजाक वयर दवरलेलो. बट ऑल ऑफ सडन जेन्ना आरजीची मिटींग आसलोली हॉन्सलो मार्केट प्लेस, हांव मरे मिटिंगेक मरे जेन्ना तूं लोकांक कन्विन्स करता आरजीक सपोर्ट करपाक, त्या टायमाचेर मरे लोक जायती क्वेश्चन करता तूं तेजेर कितकून ट्रस्ट करता. हांवें जायते जाणां अशी कन्विन्स करून मरे तांकां आरजी वदन हाडलोले आनी व्हिडिओय हांवें जायती काडलोले. पण ऑल ऑफ सडन कितें जालें, हांव थिंगा मिटिंगेक सर्टन क्वेश्चन हांवें घायले, म्हणजे लोक जे म्हाका विचारता न्ही हांवें ते तांकां विचारले. व्हेरी फास्ट म्हाका रोखडो ते मिटींग काबार जातोरी तेणी म्हाका हितून भितर घायलो, कमिटीन घायलो एज ए ट्रेजरर म्हणून. आनी ट्रेजरर म्हूण घालतोरी नेक्स्ट मिटिंगेक म्हाका त्या हितूंतलो कमिटींतलो काडलो. हांवें प्रेसिडेंटाक विचारलें की म्हाका कित्याक लागून काडलो काय म्हणून. तर तो म्हणपालो तुका म्हणपालो कॉर्डिनेटर म्हूण घायलो. हांवें म्हणलें पळय म्हाका कॉर्डिनेटर म्हूण घालूं ना, ट्रेजरर म्हूण घायलोलो. तर तुका खबर ना काय म्हणून. ना आपण नको. हांवें म्हणलें तूं प्रेसिडेंट तूं कसो नको. सो हितून म्हाका कितें तरी फिशी दिसपाक लागलें आनी तेका लागून तेन्ना सावन हांव भायर सरलो तितूंतलो, कित्याक म्हाका तेंचेर भरवंसो ना. एकल्याच्यान मरे गोंय सांबाळपा जायना, आमी सगळीं एकठांय जावपा जाल्यारूच तें गोंय सांबाळपा जाता. पूण तितून एक दुखाची खबर हिंग कितें पळय, जो आपण गोंय सांबाळटा म्हणटा न्ही, जो मनोज परत सगल्यांक घेवन वयता, हांव कोणाक कांय म्हणना, बट म्हाका दिसता तें सांगता. अशी कोण गोंय सांबाळपा ना, हो गोंय फोडटा काय दिसता म्हाका. एक्चुअली ही जी टार्गेट जी हेका कोत्ताय न्ही, कोणाक विरियातोक कोत्ता जो मनोज, जायते हांवें व्हिडिओ पळयल्यार तो बी टीम म्हणटा हेजी बीजेपीची. पळोवपाक गेल्यार मरे तशें दिसता तो मोदीचेर केन्ना उलयना, तो अमित शाहाचेर कांय उलयना, तो प्रमोद सावंताकूय कांय म्हणना. मनोज सांगता सो कितें सांगता, रिजनल पार्टी हिंगा आहा, हुंय पंजाब आहा, दिल्ली आहा, आपणाच्यान कित्याक वचना. बाबा तुगेले पर्सेंटेज आहा ती 10% आहा, कोणूय सांगतलो तुवें वचप न्ही म्हणून. हांवें पासून हिंगा आमचे आरजी मेंबर आसलो तांकां पासून सांगलोले मनोज तर MP इलेक्शनाक वयता कॉन्टेस्ट करपाक जाल्यार तो बी टीम म्हूण बीजेपीची म्हूण प्रूव जातलो म्हणून. आनी हे हांवें तांकां पयलीं सांगलोलें आनी तेन्ना तेणी म्हाका सांगलोलें मनोज बसपाना म्हणून इलेक्शनाक. आतां कित्याक बसता बाबा, तो रुबट आहा तो. हांव नको, हांव तेका कांय म्हणना, हांव तेका कांय वडकोना. तेणी पासून मातशी चिंतचें, हांव तेका पासून कांय म्हणना, पूण तुमगे सुप्रीम आहा तो सारको ना. गोंया कडेन आपले वेगळे नाते आसा, गोंयानूच आपले भाग्य बरयतात. तेन्ना गोंयच्या जनतेन दोनूय उमेदवारांक व्हडा मतांनी वेंचून दिवपाचें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोंयकारांक केलें. गोंयची देवळां आनी चर्चीच्या सोबीतकायेची मोदीन तोखणाय केली. ऑलिंपीक खेळ, गरिबां खातीर 3 कोटी घरां, जाणटेल्यांक खातीर मुफत वैजकी उपचार तशेंच हेर येवजण्यांचोय तांणी उल्लेख केलो. देखिए, गोवा के साथ मेरा एक और रिश्ता है. आज मैं जो कुछ भी हूं ना, मेरे जीवन के हर टर्निंग पॉइंट गोवा में ही हुआ है. मेरा प्रधानमंत्री बनने का पार्टी का फैसला भी यही गोवा में हुआ था. तो गोवा में मेरा भाग्य लिखा जाता है.
और इसलिए मैं कहता हूं, मुझे ऐसे दो मजबूत साथी पार्लियामेंट पे चाहिए, आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए और पोलिंग बूथ जीतने का लक्ष्य लीजिए। मोदी की गारंटी नोट करके रखिए, आने वाले साल में गरीबों के 3 करोड़ नए पक्के घर बनेंगे। शहरों में जो हमारे मिडिल क्लास परिवार है, जो किराए पर रहते हैं, उनको भी अपना मालिकी का मालकिन हक वाला घर बनाने के लिए मदद दी जाएगी। ये भी मोदी की गारंटी बता दीजिए कि 70 साल से ऊपर के कोई भी नागरिक होंगे, अब उनका इलाज का खर्चा दिल्ली में जो आपका बेटा बैठा है ना, वो मोदी करेगा। ये मोदी की गारंटी है। तो आप जाकर के फॉर्म भरवा देंगे सबका, हर एक का फॉर्म भरवा देंगे। जो 70 साल से ऊपर के हैं कर लेंगे। दूसरा, उसमें जो 85 से ऊपर के होंगे उनके लिए हमने नियम नया बनाया है। उनको पोलिंग स्टेशन पर आने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर से वोट कर सकते हैं। जो दिव्यांग है वो अपने घर से वोट कर सकते हैं। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि सरकार के साथ मिलकर के योजना बनाकर ऐसे लोगों का वोटिंग हो जाए। राज्य पावण्यावयले पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाक केंद्राची मान्यता आहे। ह्या महत्वाच्या प्राधिकरणाक मान्यताय मेळिल्ल्यान गोंयच्या 3 महत्वाच्या न्हंयतल्यान कायदेशीर रेंव काडपा खातीरची सुवात निश्चित करपाच्या प्रक्रियेक गती मेळटली। ह्या प्राधिकरणा सयत केंद्रान एक्सपर्ट अप्रेझल कमिटीकूय मान्यताय दिल्या। पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट। राज्यात कायदेशीर रेवे खातीर सरकारच्यो यत्न चालू आसात, मात हे खातीर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकना खातीर गरजेची आशिल्ले प्राधिकरण अस्तित्वात नाशिल्ल्यान अडचण जाताली। मात आता केंद्र सरकारान राज्य पावण्यावेले EIA प्राधिकरणाची मान्यताय दिल्यात। ताका लागून राज्यान रेवे काडपा खातीर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जावप गरजेचे आसा ते जातले। मांडवी, शापोरा आनी जुवारी न्हंयत कायदेशीर रेव काडपा खातीरच्यो सुवात अंतीम करपाक हे प्राधिकरणा वरवीं आता सोपे जातले। हे प्राधिकरणात 45 दिसां भितर आपलो अहवाल दिवचो पडटा। EIA प्राधिकरण स्थापन करपा खातीर राज्य सरकार कडल्यान केंद्राक धाडिल्ल्या नांवांनी कांय त्रुटी आशिल्ल्यान कळाव लागतालो। आता दोतोर पुरुषोत्तम पेडणेकर हांचे अध्यक्षतेखाला 3 सदस्यीय राज्य पावण्यावेले EIA प्राधिकरणाक मान्यताय मेळ्ळ्या। हे 3 सदस्यीय EIA प्राधिकरणाचे वांगडा आसात ते अशे। 3 सदस्यीय EIA प्राधिकरणाचे वांगडी डॉक्टर पुरुषोत्तम पेडणेकर अध्यक्ष, डॉक्टर दीपक गायतोंडे सदस्य, पर्यावरण खात्याचे संचालक, सदस्य सचिव। हे EIA प्राधिकरणाचे मान्यता सयत एक्सपर्ट अप्रेझल कमिटीकूय केंद्राची मान्यता मेळ्ळ्या। हे समितीचे वांगडी आसात ते अशे। एक्सपर्ट अप्रेझल कमिटी पाश्कोल नारोन्ना अध्यक्ष, डॉक्टर नितीन सावंत सदस्य, डॉक्टर सुभाष भोसले सदस्य, प्रसाद रांगणेकर सदस्य, डॉक्टर जुजे फालेरो सदस्य, संजय जहागीरदार सदस्य, सुजित कुमार डोंगरे सदस्य, संजय आमोणकर सदस्य, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे इंजिनियर सदस्य सचिव। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोंय उच्च न्यायालय बार असोसिएशनाचे बसकेत गोंया खातीर स्वतंत्र उच्च न्यायालय मेळचें आनी स्वतंत्र बार कावन्सिल आसचें अशे 2 म्हत्वाचे थाराव शुक्रारा जाल्ले बसकेत घेतले। उपरांत केंद्रीय कायदो मंत्रालय, केंद्रीय कायदो मंत्री आनी राज्य सरकारा फुड्यान ते मांडटले, जेणे करून प्रत्येक राज्याक स्वताचे उच्च न्यायालय करपाची संद मेळटली। तशेंच न्यायाधीशांच्या संख्येंत लेगीत वाड जातली अशें बार असोसिएशनाचें म्हणणें आसा। गोवा उच्च न्यायालय बार असोसिएशनची काल शुक्रारा बसका जाली। ह्या बसकेन 2 महत्वाचे निर्णय घेतले। पयलो निर्णय म्हळ्यार गोंयाक स्वतंत्र उच्च न्यायालय मेळचें हो निर्णय बहुमतान घेतलो गेलो। तशेंच दुसरो निर्णय जो आसलो तो म्हटल्यार गोंयचे स्वतंत्र बार कावन्सिल आसचें हो निर्णय एकमतान घेतलो गेलो। ह्या दोनूय निर्णय खूब महत्वाचे आसा गोंया खातीर। ते म्हटल्यार गोंयान ऑलरेडी नवीन सुवात केल्ली आसा हायकोर्टाची, जाल्यार ती सुवात आसतना गोंया खातीर एक नवीन
उच्च न्यायालय आसचें असो निर्णय ह्या शुक्रार जाल्ल्या बसकेन घेतलो गेलो. आतां प्रत्येक राज्यान एक उच्च न्यायालय आसचें, स्वतंत्र उच्च न्यायालय आसचें अशी मुभा आसा. त्याच कारणा खातीर गोंयांत सुद्धा एक स्वतंत्र उच्च न्यायालय आसचें म्हणून शुक्रार जाल्ल्या ह्या बसकेत हो निर्णय घेतलो गेलो. तशेंच दुसरो जो निर्णय घेतलो तो म्हटल्यार स्वतंत्र बार कावन्सील आसचें गोंयाचें असो निर्णय घेतलो गेलो. जर ह्यो दोनूय निर्णय जाले जाल्यार गोंयांत न्यायाधीशांची संख्या वाडटली आनी न्यायाधीश गोंया खातीर मेळटले. आतां हो निर्णय जो जाला ह्या बसकेन, हो निर्णय बार असोसिएशन जे आसा ते केंद्र सरकारचे केंद्राचे म्हणजे मंत्रालय आसा, कायदा मंत्रालय, ते केंद्राचे कायदा मंत्री तशेंच राज्य सरकारा फुड्यान दवरतले आनी फुडलो जो निर्णय आसा ते हेचेर कितें जाता हें कळटलें. अशी म्हत्वाची अपडेट आमी घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. विरोधकांच्या प्रश्नांक जाप दिवप महत्वाची ना. आमी सदांच सकारात्मक विचारांनी मुखार वतली. धेंपो घराण्याचो गोंयांतल्या प्रत्येक कुटुंबा कडेन संपर्क आसा. ताचो फायदो पल्लवी धेंपो हांकां दक्षिण गोंयची लोकसभा वेंचणूक जिखपाक निश्चितूच मजत जातली असो विश्वास उद्देगपती श्रीनिवास धेंपो हांणी ह्या वेळार उक्तायले. पल्लवी धेंपेंचेर विरोधकां कडल्यान जावपी टिकेक पयलेच खेप तिचो घरकान्न आनी गोंयचो नामनेचो उद्देगपती श्रीनिवास धेंपेन जाप दिल्या. फकत राजकारणातूच न्ही जाल्यार हेर क्षेत्रांनी जेन्ना आमचेर टिका जाता तांकां आमी जापेनूच प्रतिसाद दितात अशें ना. आमी आमचें बरें काम करतात आनी आमकां तीच शिकवण आसा अशें श्रीनिवास धेंपे हांणी सांगलें. लोकां बरोबर संवाद करपाक पयलो मुद्दो आशिल्लो तिचो, पूण काही एक जवळ जवळ 25 दीस कार्यकर्त्यांक मेळपाक गेले. कित्याक कारण ती भाजप पार्टीन नवी आशिल्ली. जरी समाज सेवा आमी करता पूण लोकां कडेन संपर्क दवरून आनी तें तिणें केलें. मागीर रावंड 2 लोकां बरोबर गेली, लोकांचे विशय समजपाक प्रयत्न केलो, कितें लोकांची अपेक्षा आसा हें आसा. आनी आतां तिसरो रावंड आसा तो मिटींग रावंड आसतलो. तो आतां फुडल्या आठवड्यांतल्यान सुरू जातलो. पूण अत्यंत लोकांनी खूब म्हणजे प्रेम दिल्लें आसा, सहकार्य दिल्लें आसा आनी तिका बरें प्रोत्साहन मेळटा. मडगांवची धूत ही तशी मडगांव कॉलेज केलां, स्कूल केलां, जवळ जवळ 20-25 वर्सां तिणें मडगांवच हें केलां. म्हणजे कांय आनी आमचो गोंयांका आमच्या परिवाराचो गोंयच्या सगळ्या लोकां कडेन संपर्क आसा. म्हणजे खंयच्याय गांवांत म्हण, खंयच्याय शहरान म्हण, ताका लागून खुबशे आमचे वळखी आसा. तातूंत म्हणजे आनीक फायदो जाता लोकां कडेन वचून लोकांक म्हणजे लोकांचे विशय जाणून घेवप. आमकां तशें रिस्पॉन्स करपाचें ना म्हणजे म्हजें किंवा म्हजे मिसेजीचें. आनी ह्याच राजकारणानूच न्हय, खंय केन्ना एलिगेशन जाल्यार आमी आमचे पॉझिटीव थॉट्स आसतात आनी आमी आमचें काम करपाक सतर्क आसतात. हे प्रत्येकाक रायट आसा म्हणपाचें, क्रिटिसायज करपाचें, पूण ते आपणे रिस्पॉन्स दिवपाक अशें ना. आमी वी आर अकाउंटेबल टू पीपल ऑफ सावथ गोवा. म्हणजे लोकांनी जेन्ना आमकां सांगता, लोक आमकां सांगता ते एका मनशान म्हणलें किंवा 2 मनशान म्हणलें तातूंत आमी तशें म्हणजे आमकां तशें बादना. पूण आमी रिस्पेक्ट करता. प्रत्येकाक आपले व्ह्यूज दिवपाचे अधिकार आसा. पूण ताका लागून रिस्पॉन्स करूंक जाय अशें कांय ना. तो त्या मनशाचो अधिकार आसता आनी त्या मनशाच्या अधिकारान आमी जरी मानता की आमकां आवय बापायन कितें शिकयलां, केन्ना कोणाक केन्नाचें वायट उलोवंक जायना लोकांचें, इतलें आमी शिकता आनी आमी आमचे पॉझिटीव ती आपल्या पॉझिटीव कॅम्पेनाचेर फोकस करता. जेन्ना एकदां आपलं हे डिसिजन घेतलां, म्हत्वाचें डिसिजन घेतलां, तातूंत जर तर फाल्यां लोकांनी तिका निवडून दिली जाल्यार तिचो पूर्ण प्रयत्न आसतलो लोकां बरोबर संपर्क करपाचो, एक कार्यालय उगडपाचें, थंय आपलो स्टाफ दवरपाचो, लोकांची कंप्लेनी किंवा कन्सर्न्स किंवा विनंती पत्र घेवपाचें, एक बाबा रेग्युलर फोरम कसो जावन तिणें लोकांक मेळपाचें, हें सगळें हांव लोकांक सांगता की बाबा आमी सतर्क आसतले म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फोंडेचो दोतोर केतन भाटीकाराचे नगराध्यक्ष रितेश नायक आनी मंत्री रवी नायकाचेर फार 7 मे उपरांत रितेशाक नगराध्यक्ष पदा वयल्यान देंवचें पडटलें. ताचेच नगरसेवक त्याच्या वांगडा ना म्हणून दोतोर केतन भाटीकार सांगता. फोंडें पालिका कोयर उखलुपाक अपेसी थारपाच्या मुद्द्या वयल्यान दोतोर केतन भाटीकाराचे मंत्री रवी नायक आनी नगराध्यक्ष रितेश नायकाचेर फार 7 मे उपरांत 30 जुना पयलीं रितेशाक नगराध्यक्ष पदा वयल्यान देंवचें पडटलें. ताचेच नगरसेवक ताच्या वांगडा नात. भाटीकार म्हणटा आपल्या खातीर फोंडें मतदारसंघ हो सगळ्यांत व्हडली प्रायोरिटी. अस्तित्व कोणाक दाखोवचें पडटा. हांव काय CAA आनी NRC नाका म्हणून रॅली करून भोंवनाशिल्लो. तो फोंड्या मंत्री आनी चेअरपर्सन रितेश नायक 10,000 हिंदू, मुस्लीम आनी क्रिस्तांव
फोंड्या काडून रॅली काडिल्ली आनी तिसऱ्या दिसा बीजेपी हे जॉईन जाल्या. ज्या दिसा तांकां बीजेपी तिकेट मेळना अशें दिसलें त्याच दिसा हे काँग्रेसीन वतले. असले स्वार्थी राजकारणी हे. हेंच्यांनी म्हाका राजकारण शिकोवचें न्ही. ते म्हणटा पळय तनावडे सर पळयतलो, दोतोर प्रमोद सावंत सर पळयतलो की हो उरपाचो ना. हांव तुका सांगता, म्हाका सांगला तांच्यांनी 10 कावन्सिलर घेवन बसूनी, पण हांव पळयता मरे 7 मे नंतर तो खंय आसता ते पळया मरे. 30 जुना भितर यू वील हॅव टू रिजायन. हांव तुका आजूच सांगता, चेअरपर्सन रितेश नायक will have to resign from Ponda municipality. Talking against anyone, I am talking for a rising, healthy, educated, developed Ponda where garbage is not collected. म्हाका आतां जो फोन येयला तुमकां मेसेजी दाखयल्या, परत मेसेजी दाखयता हांव. तो म्हणटा पळय, इट इज एन ओपन चॅलेंज फ्रॉम मी. लेट हिम कम ओपन की बाबा गार्बेज डे टू डे करेक्ट जाता म्हणून. इट इज नॉट पॉलिटिक्स, अंडरस्टँड. आणि म्हाका अस्तित्व दाखोवपाची गरज ना. हांवें म्हाजें अस्तित्व म्हाज्या इलेक्शनाक दाखयला. आमचे कडेन सपोर्ट नाशिल्लो आनी नरेंद्र मोदी नाशिल्लो आमचे कडेन. केतन भाटीकार म्हणून आमी अस्तित्व दाखयला. पयशे नाशिल्ले. आमी पंचायतीकूय अस्तित्व दाखयलें. आमचो सरपंच बसोवन दाखयलो आमी अस्तित्व. आमी म्युन्सिपाल्टीकूय आमचें अस्तित्व दाखयलें. इतली एकटो आसून सुद्दां एक मतान आमचे कॅन्डिडेट पडले. हे आमचें अस्तित्व. आमकां अस्तित्व लोकसभेक जर खरें अस्तित्व दाखोवंक जाय आशिल्लें रितेश नायकान डोर टू डोर फोंड्या मतां मागपाक भोंवपाक जाय आशिल्लें. 5 घरां काडले फोटो काडल्यान जायना. घरान घर वचून मत मागपाक जाय आशिल्लें. 5 हजार तरी घरा पावले फोंड्या. कांयच करूं ना. फक्त दोतोर आयले की दोतोरा पर्यंत फोटो काडपाक वता तितले. लीड घेता म्हणजे कितें, आमचे सारखे मनीस जाल्यार मेळपाचीच रे. आमी नाका म्हणून सांगा म्हणून सांग प्रेस घेणी. केतन भाटीकार नाका आमकां असं सांगून सांग. मागीर पळय लीड कशी चॅलेंज करता. ओपन क्लोज न्ही. आमी ओपन. आमी फाटलें राजकारण करना. परत सांगता, वी आर देयर फॉर डॉक्टर प्रमोद सावंत. सुदीन धोळीकर इज माय लीडर. आय ऑलवेज फॉलोड हिज थिंग. बट दॅट डज नॉट मीन आय विल लेट पोंडा गो इनटू गार्बेज. वर्क फॉर गुड पोंडा विच वी आर डुईंग. नो, पण एके सायडीच्यान तुमी कितें लोकांचे विशय सांगता, पोंडाचे विशय सांगता, पूण तुमचेच एनजीपी लिडर ते सगळे आमी एकठांय जावन काम करता हिंगा. प्रश्न सांगता म्हाका. पोंडा म्हणटा ऐकून घे रे. हांव म्हजे फोंड्या कॉन्स्टिट्युन्सी उलयता. हांव ओपन उलयता. हांव फाटल्यान उलयना. कॅमेराचेर उलयता. आय डोंट नीड टू प्रूव्ह माय सेल्फ ड्युरिंग एनी इलेक्शन. तांकां इलेक्शन मोठे आसतले ते तांचे मंत्रीपद सांबाळपाक. म्हाका गरज ना. भाटीकार हल्ला आनी 50 जागो हल्लो जाल्यार म्हाजी हीच एनर्जी, हीच झील, हीच एन्थुजियाझम लोकां खातीर काम करपाक आसतली. गेलो रे तो आनी चेअरपर्सन उरना. म्हजे रेकॉर्ड दवर, मागीर तुका कळटलें म्हयन्यान 2 म्हयन्यान. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान शेखर नाईक. सरकारी नोकरी आशिल्ल्या कांय जोडप्यांक इलेक्शन ड्युटीची ऑर्डर मेळ्ळी. दोगांकूय ही ऑर्डर मेळिल्ल्यान ताच्या भुरग्या कडेन लक्ष दिवपाक मेळचें ना. देखून जिल्लो अधिकाऱ्यान एक ऑर्डर फाटीं घेवची आनी वेंचणुकेच्या दुसऱ्या दिसा ह्या सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांक सुटी दिवची म्हणून गोंय सरकारी कर्मचारी संघटनेन मागणी केली. कर्मचारी अधिकारी आसा तांकां म्हणजे बायलेक आनी घोवाक सुद्दां दोगांयकूय इलेक्शन ऑर्डरी काडलेल्यो आसा. सो जालें कशें की खूब आमकां कंप्लेनी येयल्यो, म्हणजे भरपूर ग्रिव्हन्सीस येयल्यो लोकांच्यो. फोन करपाक लागले की बाबा अशें अध्यक्ष, अशें प्रेसिडेंट आमची आसा की आमकां दोगांयकूय काडलेले आसा आनी धाकटी भुरगीं आसा. धाकटी म्हणल्यार कशी 1-1.5 वर्साची आसा, मागीर तशेंच 2 वर्साची आसा आनी दोगांयकूय ड्युटी काडल्या. आनी तेंच्यांनी जेन्युअनली म्हणलें जो थ्रू प्रॉपर चॅनल जे पळय एप्लिकेशन दिवपाक जाय आसलें, बर्थ सर्टिफिकेट लावन आपल्या घोवाची इलेक्शन येयल्या ती दिवून तेंच्यांनी रीच सर जे पळय डॉक्युमेंट आसा, आपले लेटर आसा, ते ऑब्जेक्शन कॅन्सल करपाक लागून कलेक्टर ऑफिसान दिल्लें. ते दिले आसतना सुद्दां परत तांकां सेकंड ट्रेनींग येवन तेंचें कांयच आयकलें गेलें ना. तेंचे कडल्यान हें जेन्ना तांकां प्रत्युत्तर जालें तेन्ना आमची सरळ आमचे GSा कडेन उलोवप जालें. परत सेक्रेटरीक सांगलें. आमचें उलोवप जालें की बाबा हें अशें आसा, कितें करुया. ते करल्या बरोबर आमी प्रेसाकूय दिलें आनी आज त्याच माध्यमांतसून बाबा हें कितें घडटा ह्या कारणाक लागून आमी आज कलेक्टराक वचून मेळ्ळे. सगळे जाण फूल बेरर म्हणटा आमी वचून मेळ्ळे आनी जेन्युअन रिजन आसा तें तांकां सांगलें. पूण एक बरी गजाल म्हणटा ती आमचे कलेक्टर मॅडमीन ते आयकून घेतले ग्रिव्हन्सीस ज्यो बाबा अमके अमके आसा. म्हाजे कडेन एक 4-5 येयल्ल्यो अर्जंट आसा त्यो सारक्यो जेन्युअन आसल्यो, म्हणजे तांकां जाय त्यो तेंच्यांनी आज तांकां आमी दिल्यो आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें अश्यो जर केसी आसत जाल्यार तुमी आमचे कडेन हाडून दियात. आमी गव्हर्मेंटा कडेन सांगलां की सरकाराक सांगलां की ज्या दिसा आमी इलेक्शन ड्युटी करतले त्या दुसरे दिसा जेंच्यांनी ड्युटी थंय केल्या तांकां दुसरे दिसा आमकां हॉलिडे दिवची अशें आमी एप्लिकेशन सुद्दां दिल्लें आसा आमचें सरकारा कडेन. ह्या आशिल्ल्या आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श